मुरगांव रेल्वे अंडरपास प्रकल्पाच्या कामाक लागून रस्तो 5 दीस बंद आसतलो। 17 तारखेच्यान ह्या प्रकल्पाचे काम सुरू जातले। खंय प्रकल्पाच्या कामा बरोबर रस्तो रुंदीकरण, सिवरेजीचे काम तशेंच हेर कामां करतले। येरादारी वळयतले ताचो आराखडो मागीर जाहीर करतले अशें वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान म्हायती दिली। रेल्वे अंडरपास प्रकल्पाच्या कामाक लागून रस्तो बंद करपा विशीं मुरगांवच्या उपजिल्लो अधिकारी भगवंत करमळी हाणें वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी तशेंच आमदार कृष्णा साळकारा सयत बसका घेतली। 17 तारखेपासून आम्ही रेल्वे अंडरब्रिजाचे काम चालू आसा, ताजे बरोबर वायडनिंगाचें काम चालू आसा। सो दोन मोठी कामां थंय स्टार्ट जाता। ताज्या खातीर थंय 5 दीस तांकां रोड क्लोजर जाय आशिल्लो। तातूंत भितर खुबशे युटिलिटीज ते आसा, सिवरेज आसा, लायटीचे हे आसा। फुडें आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करतले, ताचें प्रोविजन आमकां आतांच करपाक जाय। मागीर सिवरेजीचें शिफ्टिंग आसा, तांकां एक पंपिंग स्टेशनाक आमी थंय एक प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें। सो अशें सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक आपोवन आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करपा आसा तांकांय आपयले, रेल्वेचे मनीस आशिल्ले। सो एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट करपा खातीर आमी आज ती मिटींग आपयली। तातूंत भितर ट्राफिकूय आशिल्लो, डिवायसपी आशिल्लो। मेजर एकूच आमकां 5 दिसां खातीर टोटल रोड तांचो क्लोज करचो पडटलो। बाकीचे सगळे दीस जेन्ना म्हयनोभर काम चालू आसतलें तेन्ना सगळे ट्राफिकेक प्रॉब्लेम जावपा ना। ऑल्टरनेट आमी डायवर्जन सगळी केल्ली आसा। ताजो सविस्तर व्हिडिओ, ताजो नोटिफिकेशन सगळ्या पेपरांनी येतले। ताजो व्हिडिओ आमचो हें काडटलो, ट्रॅफिक PI तांकां सांगलो, आमी सांगलो की लास्ट टायम जो सप्ताक काडिल्लो ट्रॅफिक डायवर्जनाचेर तसो एक तूं व्हिडिओ काड म्हणून, जाणे करून लोकां भितर डावट उरपाना खंयच्यान वचप खंयच्यान येवप। आनी हो एक 5 दिसां खातीर हें आसा त्रास, मायनर त्रास, व्हडलो त्रास न्ही, पूण तितले तातूंत पसून वेवस्थीत कशें ट्रॅफिक फ्लो जातलें, कॉर्डिनेटेड जातलें आनी हें करता करता कोणाकूच त्रास जावचो ना हें आमी पळयता। जेन्ना ब्रीज जातलो तेन्ना एप्रोच रोड बी सगळेच नवे जातले, तो रोड वायडन जातलो। There are two major work that will be shortly executed in Vasco. One is the extension of the road under bridge, and second is the road widening, that is from Mangur to Vasco. So the MLA wanted both these works to be executed in coordination with each other. So actually on Monday we had conducted a site inspection, and today we had also a meeting in my office. So various departments like electricity, PWD, then sewerage, drinking water, even the traffic PI, they were all present for this today's meeting. आमचो अंडरपास जो ब्रिज येता तेन्ना ते सगळे ऑफिसरांक हांगा आपली मिटींग घेतली, कित्याक थंयचें काम आमी 16-17 तारखेसून काम सुरू करता आनी खंय तरी लोकांक मातशें कन्विन्स जातलें म्हणल्यार थंयसर एक रस्तो आमी एक 5-10 दीस बंद दवरतले। दोनूय रस्ते जे हुडी वरेक येता तो टू बायडा टू हुडी आनी एक डायरेक्ट टू वन्नापुरी टू वास्को, ते 10 दिसां जरी बंद आसतलो, कित्याक दोगां ते ब्रिजाचे कामाचेर सुरू जातले आनी तेका इट विल टेक 4 to 5 days। म्हणून ते सगळे जे मटेरियल आसा ते थंय दवरतले, म्हणजे तांकां ते वचोंक मेळपाना म्हणल्यार एकदम बरो आसतलो। पूण त्या खातीर आयज मिटींग आपयली की केन्ना सुरू करतले म्हणून आमी ऑलरेडी डिसायड केले हे 16 ना 17 काम सुरू जातलें। आतां खंयसून वास्को वचपाक जागो मेळटा, बायडासून वचोंक मेळटा कोणाक, नाजाल्यार वदनापुरी टू चिकाली मेळटा, तसो आमी तो रूट हे करतलो, सिग्नल्स दवरतले खंय ते कशें वचपाक ते ट्रॅफिकाकूय आपयलो।